सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार आम्ही हांगासर कोठंबी बूथ नंबर 47 साखळे 17 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जे मुखेलमंत्र्यांचो बूथ आसा. आतांच हांगा मुखेलमंत्री तांच्या घरकान्नी सयत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत आणि येवन मतदान केला. हांगा मतदाराक बरोच नेट आसा, बरीच उमेद आसा. आतापर्यंत मेळा ते खबरे प्रमाण 35 ते 40% ह्या बुथार मतदान जाल्ले आसा. पुराय उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा मतदान जे आसा पळय न्ही खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरले. हांव सकाळच्याच सगळो रिव्ह्यू घेतालो. सगळे कडेन म्हाका दिसता एक्सपेक्टेड वोटींग आमकां 70% प्लस जे वोटींग जावपाक जाय पळय न्ही तें जातली हेजी खात्री आसा. आमी 75% पर्यंत वोटींग टच करतले हाजो म्हाका हें आसा, निश्चित जातली हाजी खात्री आसा. साखळी मतदारसंघातल्या आमच्या ग्रीन बूथ पिंक बूथ अशा 2 बुथांचेर हांव मुद्दामून वचून आयलो. जाल्यार खूब पयले फावटी अशा पद्दतीचो बरो इनिशिएटीव सिलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांच्यांनी घेतला आनी आमच्या आमोण्यांतले ग्रीन बूथ इको फ्रेंडली पिंक बूथ तो तयार केला. हांव म्हज्या स्वताच्या बुथाचेर आसा कोठंबी ह्या गांवांत बूथ नंबर 47. आतांच हांव मिसीस दोगां जाणी वोटींग केलें. आमच्या गांवांतूय बी खूब मोठे उत्साहाचें वातावरण आसा. आमच्या बुथाचेर तर ऑलमोस्ट 85%च्या वयर वोटींग जातलें. 85 to 90% वोटींग जातले हाजो विश्वास म्हाका आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन लोक भायर सरल्या हे विकसीत भारत 2047 हे मोदींचें स्वप्न साकार करपा खातीर भायर सरलेले आसा. सगळे जाण वोटींग जे आसा हे परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार हाडपा खातीर वोटींग दिता. विकसीत भारत विकसीत गोवा हे करपा खातीर सगळे जाण वोटींग करतले. मोठ्या प्रमाणात म्हाका खबर आसा हीट खूब आसा, तरी सुद्दां सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून मतदान करचें अशें सगळें आव्हान करता. दनपारचो टायम म्हणजे 1 ते 2 जाय जाल्यार एवॉयड करचो आनी परत 4 ते 6 पर्यंत वोटींग आसा. 6 पर्यंत सांजचे हें कमी जातलें वत थोडेंशें, तेन्ना येवन सगळ्या जाणांनी वोटींग करचें. पण वोटींग पर्संटेज वाडोवन गोंयांत रिकॉर्ड मतदान जावचें हाज्या खातीर वोटींग करचें तेजी इच्छा आसा. आयज आमी आमच्या बुथाचेर बूथ नंबर 47 पाळी हांगासर आसा. एक उत्साहाचें वातावरण सगळ्यां मदीं आसा आनी म्हाका दिसता हेंच उत्साहाचें वातावरण पूर्ण गोंयभर आसतलें. आनी आमी हें पळोवंक शकता की आयज सगळ्यान जास्त म्हणजे जरी आमी म्हटलें की लास्ट आमचें 2019चें इलेक्शन हें एप्रील म्हयन्यान आसलें, थोडोसो ताप कमी आशिल्लो. ह्या वर्सा मातशें मे म्हयन्यान इलेक्शन आसा, ताप आसा, पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता इलेक्शन फिवरूय खूब बरो आसा. आनी त्या भितर चड व्हडा संख्येन आमचे मतदार भायर सरतले. महिलांची संख्या जास्त आसा मतदारां भितर आनी म्हाका अशें दिसता की ज्यो सगळ्यो येवजण्यो केंद्र सरकाराच्यो आसतल्यो राज्य सरकाराच्यो आसतल्यो ह्या तळागळा मेरेन पावलेल्यो आसा. आनी ताचीच एक याद म्हणून आनी त्याच बरोबर एक उपकाराची भावना आनी त्याच बरोबर ह्या विकासान आपली साथ आसपाची ह्या सगळ्या भावनेन आमच्यो महिला भगिनी भायर सरतल्यो. सगळे मतदार भायर सरतले आनी विकसीत भारत 2047 आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या खातीर व्हडा संख्येन मतदान करतली हेंच हांव तुमचे लागीं सांगता. जशेंच आमी सायडीक पळयत जाल्यार हांगासर गर्दी लोकांचो उत्साह आसा, गर्दी आसा. नव मतदार सुद्दां जे आसात तांच्यांनी सुद्दां येवन व्हडा संख्येन मतदान करता. माय गोवा नेटवर्क खातीर सुरज कामत.